गोंय नितळ दवरपाक स्क्रॅपयार्ड येल्ल्यांचें व्हडलें योगदान आसा म्हूण गोंयचो उपमुख्यमंत्री आनी शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजा उलयला. ताणें हेडलँड सड्यार सायंटिफीक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाची बुन्याद घाली. गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आयची गरज. जर कोणाक त्रास जाता आनी तांकां शक्य आसा जाल्यार तांणी शिफ्ट करचें म्हूण फ्रांसीस उलयला. गार्बेज पानाक आसता पळय जी गॅस तयार जाता ते उजो पेट्टा एक विषय. दुसरे पावसान पाणी भितर वयता आनी ते घाणीचें पाणी पोंचून लिचेट म्हणटा ते भायर सरता, दुसरे कडेन घाण व्हरता. तिसरे म्हळ्यार रोग जातात. हे सगळे विशय आमच्या जिवनाचेर वायट परिणाम दितात. म्हणून आमी काळजी घेवपाची गरज ना. हेचे फुडें आमी दोंगर तयार करचे न्हू. म्हजो सांगपाचो हेतू इतको, हेचे फुडें दोंगर तयार करचे न्हू. गार्बेज जमा जाली की ना ती नश्ट करपा जाय. आनी नश्ट करपाचे उपाय सोंपे आहा. म्हाका दिसता स्क्रॅप डिलर पळय आहा सादारणशे सगळे व्हरता ते पेपर व्हरता, कार्डबोर्ड व्हरता, प्लास्टीक व्हरता, बिस्लरी व्हरता, कांच व्हरता, पत्र व्हरता, सगळी वस्तू व्हरता ते. म्हाका दिसता स्क्रॅप डिलर आमचे खातीर काम चड करतात. खूब जाणांनी सांगताले म्हाका स्क्रॅप डिलर काडपा जाय म्हणून. पूण म्हाजें मत स्क्रॅप डिलर पळय आहा ते नगरी स्वच्छ धरपाचें काम चड करता सगळ्या परस. This time it is do or die as far as garbage in Mulmagaon is concerned. I'll tell you, it is do or die. सनसोडो थंय आहा आनी हांगा सोडो आहा कोणाच्या लक्षांत नासलो. सोडोय तितलो वायट आहा. सोडो आमी पयलीं क्लीन करतले आनी आमच्या चीफ ऑफिसरान सांगलां आमकां तेच म्हणटाले की आमचे टीम बसलेले तेन्ना आमी बाकीच्या आख्ख्या स्वच्छ भारता अंडर आमी एग्जाम्पल दिला मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल. डेप्युटी सीएमाचें वायट हें कांय ना. म्हापसा आसून थंय आसून सुद्दां आमी फर्स्ट येयला थंय. आमकां तेणी कॉंग्रेच्युलेट केला ओपनली. ह्या गार्बेज प्लांटा मुखार एमपीटीचें हॉस्पिटल आसा. तांकां ह्या गार्बेजीच्या वासान खंय त्रास जाता. फ्रांसीस म्हणटा पयलीं प्लांट आशिल्लो मागीर हॉस्पिटल आयला. It is like the minister said now, hospital came after the garbage plant was there. So they should have decided that it was not the right best of places to have a hospital. But they did it. Do you advise them to shift the hospital for better? If possible for them, we can do it. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. फादरपेची जात्रा 30 डिसेंबराच्यान सुरू. गोंयची ही एक फामाद जात्रा, खासा करून दक्षिण गोंयची. ही जात्रा 2 जानेवारी मेरेन चलपाची. ते उपरांत शांतादुर्गा कुकाकाणीची जात्रा सुरू. आमचे वार्षिक जत्रोत्सव जो आहा तो धार्मीक विधी प्रमाणे 30 डिसेंबर 2016 ते 2 जानेवारी 2017 मेरेन जातलो. पयली दीस देवीची पालखी सांजेच्या रथातून वतली. दुसऱ्या दीस मयूर रथातून, तिसऱ्या दीस फुलां रथातून आणि चौथे सूर्य रथातून आणि लास्ट दीस महारथातून. तर ताजे नंतर पालखे फाटोफाट डेली प्रोग्राम आसतले. फर्स्ट डे एक प्रोग्राम आसतलो जो मॅजिकल शो आणि म्युजिकल कंबायन. दुसरे दीस मराठी नाटक आसतले. तिसरे दीस कोंकणी नाटक आणि चौथे दीस ऑर्केस्ट्रा. घेऊ एक ब्रेक.